नवे फार्म हाऊसांक सध्या लायसनां मेळची ना. सगळ्या फार्म हाऊसांचो नियाळ घेवन तांचो सोक्षमोक्ष लागा मेरेन शार नियोजन खातें फार्म हाऊसांक लायसनां दिवचें ना अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां. गोंयांत 5,000 बेकायदेशीर फार्म हाऊस आसात. फार्म हाऊसाच्या नांवान स्विमींग पूल आशिल्लीं हॉटेलां चलतात म्हूण मिकीन प्रस्न काडिल्लो. बेकायदेशीर फार्म हाऊसाची लायट पयलीं काडटले, तांकां पेनल्टी घालतले, बेकायदेशीर आसल्यार मोडटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. More than 5,000 farm houses दाखयता which are illegal. Basic amenities कितें provide करपा जाय, जावं electricity, जावं कितें. Most of the farm houses they having swimming pool, ground plus one. Basic कितें आसा स्पीकर सर, TCP नॉर्माचे ताका प्लास्टर आसपाची पडना, ही सगळी लग्जरी आसूची पडना. I will appoint a special inspection team from the town planning and obtain report आणि मागीर फुडल्या असेंब्ली पर्यंत तुका रिपोर्ट दिवपाक लायता हांव. And I will start disconnecting power if there are misuse. I will start the inspection right within 15 days and start. Secondly, a farm house policy is being totally reviewed. हांव सगळे farm house पयली म्हणजे farm housean construction license we will stop immediately. No license will be permitted from today. Secondly, we will inspect all the existing farm house and we will review the policy also. To that, I will stop farm houses. There is one. Number two, I will get all the farm houses so far given, checked, verified, and if they have converted it into a commercial ventures, we will charge them the infrastructure tax and everything from based on today's rate plus penalties. And in some cases, demolish also. Sri Nilesh Kabran. But Speaker sir, मुगे एक म्हणणे हा, if it's illegal, what action is government going to take? सांगले मरे, if the illegality is within the zone of consideration, that we'll have to define in advance what is the parameters. वजन माप खात्याचे कांय इन्स्पेक्टर कॅलिब्रेशन करपाक लाच घेतात म्हूण विधानसभेत उल्लेख आयलो. लोक फटवतात म्हूण पेट्रोल पंपाचेर नजर दवरपाचो विशय कांय आमदारांनी लावन धरलो. सगळ्या पेट्रोल पंपाचे इन्स्पेक्शनाची मोहीम 1-2 दिसां भितर खात्यान हातांत घेतले. खात्याच्या दुबावीत अधिकाऱ्यांची मालमत्ता तपासपाची सुचोवणी पुलिसांचे ACP ब्रांचीक दिल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां. इन्स्पेक्टराचे पोस्ट भरपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला. बारीक लोक तसो वेल टू डू लोक हाका बरो इफेक्ट जाता. आमी फ्यूल स्टेशन्स जर गेले जाल्यार फिलिंग स्टेशन्स पेट्रोल पंप्स म्हाका दिसता कितले वाडलो आसा पेट्रोल पंप्स. हाजेर इन्स्पेक्शन रेग्युलर जाता. म्हाका दिसता बऱ्यापैकी रेग्युलर जाता. 11 पोस्ट आसात, तातले 3 पोस्ट खाली आसा, ते भरपाची प्रक्रिया चालू जाल्ली आहा. काही कंप्लेनी म्हजे कडेन आयल्ल्यो, हाजी टँकर आसता ते टँकराचें कॅलिब्रेशन करपाक कितें पयशे मागतात म्हणून. हांवें एंटी करप्शनाक सांगलां लक्ष दवरा म्हणून. कोणाची एसेट बिसेट कितें चड आसा ताजेरूय लक्ष इन्फॉर्मेशन काडपाक लायला हांकां. तुजे कडेन स्पेसिफीक नांव आसत जाल्यार सांग म्हाका, हांव एक्शन घेता. कितें सामान्य मनशा इफेक्ट जाता, कित्याक आमकां खबर आसना की एक युनिट जर उणी घातलो कितले उणी जाता तें डिझल पेट्रोल. करूंक लायता इमिजिएटली, एक मोहिमूच काडटा. म्हयनोभर सगळे पेट्रोल पंप चॅक करून ताका चॅक करून सील करचे पडटा. तशें तूं सांगता अशें सगळेच जाण करता अशें ना. एखाद्या केसीन 1-2 जाग्यार तशें आसत, पण सगळे चॅक करपाक लायता. पूण तें बेगीन करपा जाय, कित्याक आमकां इफेक्ट चड जाता बारीक मनशाक. फाल्यां सकाळच्यान चालू जातलें. बेतकी खांडोळे येवपी मेगा प्रकल्पाक गांवचे लोक विरोध करतात. बेतकी खांडोळा संवर्धन समिती म्हणटा गेराचो मेगा प्रकल्प पुराय बेकायदेशीर, ताका राजकीय तेंको आसा म्हूण बेकायदेशीर आसूनय प्रकल्पाचें काम चालूच आसा. प्रकल्पाक लागून गांव काबार जातलो असो लोकांचो दावो. प्रकल्पा आड खर आंदोलन करपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. बेतकी खांडोळाच्या गेरा प्रकल्पा वेल्यान थळावे चाळवल्यात. प्रकल्पा आड गांव एकठांय जाला. थंयचे बेतकी खांडोळा संवर्धन समितीन हो विशय लावन धरला. प्रकल्प कायदो आनी नेम मोडून चल्ला म्हूण समितीचो आरोप. एनवायरमेंट क्लियर तितून ताणें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपलो दिवचो पडटा. फॉर्म 1 and 1A फॉर्मान ताणें ते सगळे तितून नोंद करून दिले. तितून सगळी जी म्हायती आसली ती सगळी चुकीची दिल्या. आनी ती एरिया जी आसा जी दाखयल्ली स्लोपिंग आसा ती ताणें ऑलमोस्ट फ्लॅट आसा कशी दाखोवन ताणें कॉन्ट्रोल प्लॅनिक सबमीट केला. 764 घरां आनी 72 व्यावसायिक आस्थापना इतलो मोठो प्रकल्प बेतकी खांडोळा येता. लोकांक तो नाका.
गावाच्या सध्याच्या लोकसंख्येपरस दोपरादीन लोकसंख्या हे प्रकल्पात रावतली. प्रकल्पाक उदक दिवपाची ताक PWD कडेन ना. बोरवेल मारल्यार गावाचे उदकाक हाल जातले. लोकांनी श्रमदान करून हांगा पाणी वाडोवपाचें आमी काम केल्लें आसा 5 वर्सां. हे जर सगळें पाणी जर ह्या मेगा प्रोजेक्टान बोरवेलान जर काडलें सगळें पाणी जाल्यार आमी सगळें 5 वर्सां केल्लें काम फुकट. राजकीय तेको असल्याशिवाय हो प्रकल्प उबो रावंक शकना. हे चल्ला ते राजकीय तेक्याचेरच असो समितीचो दावो. आनी आमी कशेंय जाल्यार हे प्रोजेक्ट जावपाक दिवचे ना अशें ठाम धरला. कित्याक ही इरेग्युलेटरीज करून हे केल्लें आसा. हे केल्लें पॉलिटिकल बॅकिंगाक लागूनच जावंक शकता नाल्यार जावंक शकना. त्या प्रकल्पाचेर जो प्रकल्पाविशयी जो गैरव्यवहार झाला तेजेर कांयच ॲक्शन घेवप ना. म्हणजे पंचायत विद्यमान पंचायत मंडळ आसा ते एक प्रकारे ताका सपोर्टूच करता अशें आमी म्हणूं येता. प्रकल्प बंद वडयलो ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी गांवचे समितीन दिल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.